वार्का पंचायतीच्या अर्थसंकल्पान घोटाळो आसा। गांवचो सरपंच पंचायतीच्यो फायली आनी अर्थसंकल्पाची सारकी म्हायती दिना असो आरोप आदले आमदार चर्चिल आलेमावाची चली आनी नवी वार्का पंचायतीची पंच वांगडी शेरोन डिकॉस्टान केला। इतल्या मजगती नव्यान वेंचून आयिल्ल्यान तिका पंचायत कारभाराची कांयच जाणीव ना, देखून ती बसकेंत अर्थसंकल्पाची म्हायती मागूंक शकना अशी सडेतोड जाप सरपंच रोलांड फर्नांडिसान दिल्या। How you all had the meeting without us? So they are saying you all went out. But when they are not showing us the budget, why will have the meeting? If we are not aware of what's happening in the panchayat, why will we be a part of it? We cannot be a part of a panchayat without showing us anything. For this meeting, they are saying they are going to discuss the budget. It's not right. We need to know before that. We need to know what has happened in the panchayat. So if this is what is going to happen, how are we going to run the panchayat? If these three are kept out, we three are also a part of the panchayat. If we three are kept out and they have had a meeting and they have done the resolution or whatever, what is the point in having a panchayat? So only the majority works, then this is real stupidity, I should say. We had only asked for the budget, we had asked for the proceedings of the meeting, which they... After 15 minutes, team bitoile and suddenly meeting bond hodi. Lok ito te election delay zali and lokage file जायते लोकांगेले फायलो पेंडिंग आसले आनी हो लोकांक चॅक ओनर्स बी आहाय तांकां जाय आसलें आमणागेले बेगीन तेंगेले चॅक बिजनस स्टार्ट करपा लागून ट्युरिजमा बी तांकां तेंगेले सगळें दिवपा जाय आसलें पास करून हाडपाक सो तेमकां आमगे लेटरा गरज आसली सो ताका लागून आमी बेगीन जाता तो बेगीन आमी मिटींग दवरली मिटींग स्टार्ट करून आफ्टर 15 मिनट्स ती भितर येता आनी मिटींग बंद करूं म्हणटा कितको जातलें आनी मेजॉरिटी तर हाय 6 मेंबर भितर आहाय मेजॉरिटी आमी ऑलरेडी मिटींग स्टार्ट केल्ली आनी ती बाजेट म्हणटाय ती बाजेट सदांच म्हाका जाल्यार दिसता हांव 15 इयर्स जालीं आतां इलेक्ट जाता म्हाका जाल्यार दिसता बाजेटा डिस्कशन ग्रामसभा जाता ग्रामसभा पॉयंट घालून लावन दी ताका ग्रामसभा बाजेट दाखोवपा जाता सगळें कित्याक सगळ्या क्लार्कांकूय सेक्रेटरींकूय कोणाकूय ते सांगताय ते भाशेन टायम ना ते टायम दिवपा जाय न्हू कोणाकूय टायम दिवपाकूच जायो टायम दिलो म्हणटरीर तांकां जाय त्या भाशेन दिवपा जाता पेपर कितें जाय ते टायम दिनासतना सडनली येताय लोकांगे आयकताय कोण कोणाक गेले आयकताय येताय आनी मिटींग बंद कर म्हणटाय तशें जायना न्हू तें